दुसरी परिषद आज नवी दिल्लीत सुरू झाली। विदेश व्यवहार मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ह्या कार्यावळीत बिमस्टेकच्या विदेश मंत्र्यांचे यजमानपद करतले अशें विदेश व्यवहार मंत्रालयान सांगला। सुरक्षा, दूरसंचार, व्यापार आणि सहयोग ह्या विशयांचेर हातूंत चर्चा जाता। कोकण रेल्वेची येरादारी काल राती 8:30 वरां उपरांत पेडणे रेल्वे मार्गावेल्यान सुरळीत जाली। 9 जुलयाक पेडण्या बोगद्यांत पावसाक लागून उदक साचिल्ल्यान रेल्वे येरादारी स्थगीत केल्ली। ह्या मार्गावेली शेजारी राज्यांक जोडपी येरादारी ह्या घडणुकेक लागून स्थगीत केल्ली। उपरांत कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हो मार्ग पूर्वपदाचेर हाडपाच्या कामाची पळोवणी करून बेगिनात बेगीन रेल्वे येरादारी पूर्वपदार हाडपाचे यत्न केले। मुंबई गोंय राष्ट्रीय महामार्ग 66 हाचेर पालसणां कोसळपाच्या घडणुके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केल्या। उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना ह्या घडणुके आनी रस्त्याच्या पुनर्निर्माणाविशीं केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन आपूण उलयलां अशी माहिती तांणी दिली। तशेंच ह्या प्रकरणांत IIT मुंबय सारख्या संस्था कडल्यान चवकशेचे आदेशय दिल्यात अशेंय तांणी मुखार सांगलें। नेशनल हाईवे के पेडणे रोड पे मालपे यहाँ पे जो कल परसों 2 दिन बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन्होंने डाइवर्जन ऑफ रोड पहले ही दे चुके थे। अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से मैंने खुद माननीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनसे बात की है, उनसे लिखा भी है और खुद हम IIT मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट के थ्रू उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इसके लिए वो फिर से एक बार रिस्टोर करने का काम भी कॉन्ट्रैक्टर से करवा के लेंगे, लेकिन पूरी इंक्वायरी करके वो रिस्टोर करने का काम हम उनसे करवा के लेंगे। भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा हांणी राज्य पावण्यावेली वॅक्टबोर्न डिसीज समिती तशेंच स्टेट टास्क फोर्स फॉर मलेरिया एलिमिनेशन हांची भलायकी संचालनालयांत जोड बसका घेतली। ह्या बसकेंत नॅशनल वॅक्टबोर्न डिसीज कंट्रोल कार्यावळीचे उपसंचालक डॉ कल्पना महात्मे हांणी राज्यांत सध्याची परिस्थिती आनी वॅक्टबोर्न दुयेंसाच्या प्रसाराक आळो घालपा खातीर भलायकी खात्याच्या तयारेचो आढावो दिलो। सध्या गोंयांत डेंग्यूचे 1701 संशयीत दुयेंती आसात, जाल्यार हातूंतले 177 दुयेंती आशिल्ल्याची पुष्टी जाल्या अशी माहिती भलायकी खात्यान दिल्या। ह्या वेळार भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा हांणी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ह्या दुयेंसाचेर आळो घालपा खातीर सुचोवण्यो मागयल्यात। भाजपाचे आमदार मायकल लोबो हांणी कमी दृश्यमानतायेक लागून मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा हांगा येवपी विमानां बंगळुरूंत वळोवपाचो मुद्दो आपूण उठयल्लो अशें सांगलें। मुंबयच्यान गोंयां येतना आपूण स्वता हे समस्येक तोंड दिलां आनी हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर हाचो परिणाम जावं येता अशें तांणी मुखार सांगलें। सकाळीं जावपी धुक्याक लागून मोपा वाठारांत विमानां देंवोवपाक पायलटांक भरपूर त्रास जाता अशें तांणी मुखार सांगलें। ह्या प्रकरणाचो सुटावो करपा खातीर नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाचो मुद्दो आपूण येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मुखार हाडटलो अशें तांणी मुखार सांगलें। अग्निपथ येवजणेविशीं सध्या समाजांत तर्क वितर्क चालूच आसात। ह्या येवजणे अंतर्गत मेळपी लाव आनी अग्निवीरांचो फुडार हे विशीं वावड्यो चालू आसात, पण अग्निपथ येवजण ही एक सुविचारीत आनी लावकारी येवजण आसा अशें आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आनी सुरक्षा दळाच्या मुखेल अधिकाऱ्यांनी दिलें। सशस्त्र दळाच्या वेगवेगळ्या लावधारकां बरोबर चर्चा करून ही येवजण तयार केल्या। ह्या येवजणे अंतर्गत सामान्य सैनीक आनी अग्निवीर हांचे मदीं कांयच भेदभाव ना। सुरक्षा दळांक तांत्रीक नदरेन बळिश्ट करपा खातीर ही येवजण राबयल्या अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्या। से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी शापोरा किल्ल्याचेर वचपी रस्त्याचे उक्तावण केले। ही कार्यावळ पुरातत्व खात्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार शिवोलेच्यो आमदार डिलायला लोबो
खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोंयकारांक ह्या वाठारांत रोजगार मेळचो हाजेर आपूण लक्ष घालतलो अशें आश्वासन दिलें. खऱ्यांनी तुम्ही सगळ्यात पयलीं एक फावटी परबी दिता सगळ्या आमचे पंचायतीक, आमच्या आमदाराक आनी सगळ्या शिवोलकारांक. कारण एक बरी ऐतिहासीक वास्तू, ज्या वास्तूक खूब महत्व आसा आनी आयज ह्या दिसाक आमी कितलेशीच वर्सां पळयताले की हें काम जातलें 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 बिकॉज ब्युटिफिकेशन ऑफ दिस फोर्ट वॉज व्हेरी एसेन्शियल बिकॉज अँड कन्झर्वेशन प्रिझर्वेशन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन डिपार्टमेंट आर्किओलॉजी. आणि ताजे नंतर आयज ह्या फोर्टाक खरें स्वरूप आयलें. वी नेवर वॉन्टेड टू पूट कॉन्क्रीट आनी ते कॉन्क्रिटायझेशन ते जंगल करपाक नाका आशिल्लें म्हणून आमी वी वर ट्रायंग टू गेट इट रिस्टोर्ड. म्हणजे जाका आर्किओलॉजिकल व्हॅल्यूज आमी प्रिजर्व करतले ते एन्शंट जे मॉन्युमेंट आसात ते एन्शंट दिसपाक जाय. त्या खातीर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट डोंट हायर एनी अदर कंसल्टंट. द कंसल्टंट्स who are expert in this areas, we hire their services, their intellectual, and we also hire the contractors. युरोकरंड फुटबॉल सर्तींत इंग्लंडान सेगीत दुसरे फावट निमाणे फेरयेंत स्थान मेळयलें. काल जाल्ल्या सामन्यांत इंग्लंडान नेदरलँड्साक 2-1 युरोकरंडाचो निमाणो सामनो आयतारा बर्लिन हांगा इंग्लंडा आड स्पेन असो जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 122 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से